मये मतदारसंघाच्या 11 वॉर्डांनी विकासाची तसेच साफसफाईची कामां करतले असे उतर मयेचे सरपंच उर्वी गोपी मसूरकार हांणी दिला। दिवचल तालुक्यांतल्या मये गांवच्या पंचायतीन सरपंच पदा खातीर उर्वी गोपी मसूरकार हांची बिनविरोध निवड जाल्या। आदले सरपंच नेहा ठाणेकर हांणी दिल्ल्या राजीनाम्या उपरांत हे पद रिकामे आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान यशवंत परब। आयज हांव मयान सरपंच म्हणून निवडून येयल्याबद्दल सगळ्यांक पयलीं म्हाजें काम 11 वॉर्डांनी हांव काम बरें जे साफसफाईचें काम करून घेतलें। तशेंच आमचे हक्काचे जे कॉन्स्टिट्युएंट प्रॉपर्टीचे जे आसात तेजे हांव हे करपाक तेंच्या वांगडा सदीत साथ आसतलें। तशेंच विकास कामां मयान जी जावपाची आहा ते सुद्दां हितून हांव सदीत तुमकां साथ दितलें अशें म्हणून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। As per the direction of Directorate of Panchayat, Panje Goa, a special meeting asli for the election of Sarpanch of Village Panchayat Maya Mahangini. The Sarpanch was elected unopposed, and as per the direction of Director, he has स्पेशल मीटिंग घेतली ती व्यवस्थितपणे पार पडलेली आहे आणि उर्वी गोपीनाथ मसूरकर इलेक्टेड ॲज ए सरपंच ऑफ विलेज पंचायत मया माहिनी।